इस्रायलाचे लोक जोसेफाच्या खाली बरें काम करताले फेरोन तेन्ना त्या फेरोवाच्या काळार आनी तांकां देवान उंच काडले. कल्चर संस्कृती तांची वाडली, ते शिकले आनी हुशार आनी जैतिवंत जाले इजिप्तकारां भाशेन. पूण उपरांत दुसरे फारो आयले तेन्ना, पातशाय आयले तेन्ना तांणी तांकां गुलामपणांत घातले, कित्याक ताणें पळयलें हेंची संख्या वाडल्या आनी हे तांचेच इजिप्तकारांक फाटीं घालतात आनी तांकां वयर सरोंक संदी ना. देखून फारोवान तांकां गुलाम केले आनी गुलामगिरीचें जिवीत जियेताले. तें पळोवन देवान तांचेर सुरसुरें केलें आनी म्हटलें हांव तुमकां सोडवण दितलो. आनी त्या खातीर ताणें मोइसेसाक वेंचून काडलो.